तियात्राक लागून बांदिल्ले मडगांवचे रवींद्र भवनाची सर्कस जाल्या अशें विजय सरदेसाय म्हणटा। वर्स जावन गेल्या तरी अजून मेरेन रवींद्र भवनाची कमिटी लेगीत स्थापन जावंक ना। लोकां खातीर कॅन्टीन सुविधा लेगीत अजून उपलब्ध ना अशें विजय सरदेसायचें म्हणणें आसा। आपूण जरी कला आनी संस्कृती मंत्री आसलो तरी ही फायल मुख्यमंत्र्या कडेन पेंडींग आसा आनी ह्या संदर्भात मुखेलमंत्र्या वांगडा उलोवन हो प्रश्न जाग्यार घालतलो अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। एकतानगर हाऊसिंग बोर्ड म्हापशा बेकायदेशीर रस्तो खणपाचे कामाक थळाव्यांनी विरोध केला। नव्यान बांदिल्ल्या रस्त्यार गुड्डू साब लेगोटी नावाच्या मनशान हे बेकायदेशीर रस्तो खणपाचे काम चलयलां। हाका लागून नळाच्या पायपाक लुकसाण जावपाची शक्यताय आसा। हो बेकायदेशीर रस्तो खणप थांबोवचे अशी मागणी हाऊसिंग बोर्डाचे रहिवाशी करपाक लागल्यात। लायटीचे भुंयगत केबल घालपाक दिवचल शारांत सद्याचे रस्ते खणल्यात। ताका लागून पावसांत साबार समस्या आनी अडचणी उप्रासतल्यो अशी भिरांत दिवचल गट काँग्रेसीन उक्तायल्या। हाचेर ताकतिकेन उपाय काडचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। महेश मांब्रे आनी मनोज नायक हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी वीज खात्याच्या कार्यकारी इंजिनियराची भेट घेवन तांकां निवेदनूय दिलें। मजगती पीडब्ल्यूडी वीज खाते आणि नगरपालिका हांचे मदीं ताळमेळ नाशिल्ल्यान केबल घालपाचें काम सुशेगाद चल्लां आनी ताचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना अशें काँग्रेसीन म्हणलां। पणजेची अवतिकाय जावपा फाटलें मुखेल कारण म्हळ्यार हांगा आशिल्लें घाणयारे राजकारण अशें म्हणीत आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारालो पूत उत्पल पर्रीकारान तिडक उक्तायली। पणजेची सुधारणा जातली जाल्यार लोकांनी सुशिक्षीत लोकप्रतिनिधी वेंचून हाडचें पडटलें अशें उत्पल म्हणटा। गोवा फॉरवर्डान परत एकदा भौशीक बांदकाम खात्यांतल्या नोकऱ्यांच्या घोटाळ्याचेर सरकाराक उजरावन काडला। खात्यान 368 जाणांच्या नोकर भरतीत घोटाळो जालो असो शिक्को दक्षता खाते आनी मुख्य सचिवान मारला। ही नोकर भरतीची प्रक्रिया रद्द करून नवी प्रक्रिया सुरू करची अशी सुचोवणी सरकाराक दिली। पूण मुख्यमंत्र्यान ही प्रक्रिया नव्यान सुरू न करता पयलीं नेमिल्ल्या 368 भुरग्यां खातीर फक्त नव्यान परीक्षा दिवपाक सांगल्या। हाच्याच वयल्यान कळून येता की खुद्द मुख्यमंत्री ह्या घोटाळ्यांत भागीदार आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विकास भगतान केला। जेन्ना ह्या परीक्षेच्या वळेरीची जाहिरात केल्या तेन्ना भाजपच्या कमळ ह्या जाहिरातीचेर लायिल्ले असो आरोप लेगीत भगतान ह्या वेळार केलो।
उदकाचो प्रश्न दिसान दीस वाडत आसा. फोंडें म्हालांतल्या शिरोडा कराय वाठारांतले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. सरकारान सगळ्या घरांक नळाची जोडणी दिल्या, पूण नळाक उदक ना. नळाक उदक नाशिल्ल्यान झरीचें उदक पिवन दीस काडचे पडटात. तशेंच जायते फावट तांकां टँकरीचो आदार घेवचो पडटा. देखून सरकारान बेगोबेग उदकाचो हो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वाळपय ठाणे रस्त्यार पायपलायन फुटिल्ल्यान फाटले 2 दीस हजारांनी उदक व्हांवन उदकाची नाशाडी जाल्या. कांय सुवातींनी नळाक उदक लेगीत येना. पायप दुरुस्ती करपाक एका सायडीन खणून दवरला जाल्यार दुसरे वटेन गटाराचें उदक लेगीत ह्या व्हांवत्या उदकान मिक्स जावपाक लागला. देखून ह्या सगळ्याचेर थळाव्यांनी नाराजी उक्तायली. दोन 2021 प्रादेशीक आराखड्यांत कसलोच घोटाळो जावंक ना. आराखड्याची तपासणी केल्या उपरांत हें स्पश्ट जालां आनी ते उपरांतूच तो लागू केल्लो अशें मायकल म्हणटा. जाल्यार ह्या आराखड्यांत बऱ्योचश्यो चुको आसात अशें विधान नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां. ह्या आराखड्यांत जमनीचे झोन बदलपाचे घोटाळे जाल्यात अशें विधान विश्वजीत राणे हांणी केलां. हाचे वयल्यान परत एकदा 2021 प्रादेशीक आराखड्याच्या वादान तोंड वयर काडलां. शुक्रारा सांगे पंचायतीन वेगवेगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा पावसा पयलीं बसका घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. पावस सुरू जावच्या पयलीं रस्ते कुशीक आशिल्लीं व्हडलीं झाडां कातरपाचो आदेश दिला, पूण निधी नाशिल्ल्यान काम अर्दवट उरलां. देखून ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप करतलो आनी हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. शुक्रारा फेस्ताच्या फेरयेक स्टॉलां घालपी मालकांनी मडगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाची भेट घेवन भाडें कमी करपा विशींचो प्रस्ताव मांडलो. ते वेळार हो विशय बरोच तापलो. मात ह्या बसकेंत जाल्ल्या चर्चेंत भाड्याचे दर देंवन 8,000 केल्ल्याची म्हायती नगराध्यक्षान ह्या वेळार दिली.
अपयश आयल्यार निराश जावचें न्हय, परतून अभ्यास करून बरी मेहनत केल्यार निश्चितरित्या तुमकां यश मेळटलें अशें मत समाज कल्याण मंत्री तशेंच सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान उक्तायलें. अंदू मळकर्णे सरकारी शाळेचो 100% निकाल लागलो. त्या निमतान 10वीच्या परीक्षेंत उत्तीर्ण जाल्ल्या 22 विद्यार्थ्यांचो भोवमान मंत्र्यान केलो. ह्या वेळार मळकर्णे गांवचो सरपंच आनी हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. आयच्या भुरग्यांच्या करियराची योग्य बांदणी झाली जाल्यार भुरग्यांचो फुडार परजळीत आसा अशें मत मयेशे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलां. अंदू 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेंत विशेष श्रेणींत पास जाल्ल्या मये मतदारसंघांतल्या विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यांत आमदार शेट उलयताले. सातेरी सेवा संघ आनी मये भाजपा मंडळाच्या जोड पालवान ह्या सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें. कुमारवाड्या वयल्या श्री सातेरी देवळाच्या सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक मुखेल उलोवपी म्हणून शिक्षण तज्ञ कांता पाटणेकार हजर आशिल्ले. हेर मानेस्तां मदीं झेड.पी. शंकर चोडणकर, सरपंच सुवर्णा चोडणकरांचो आस्पाव आशिल्लो. सरकारान काडिल्ल्या नव्या कायद्या प्रमाण खंयचीच शेतकी जमीन विकपाक मेळची ना. कारण साबार वर्सां सावन ही शेतां पडींग उरली आनी हाकाच लागून कांय शेतकारांनी ह्यो जमनी विकपाक घेतल्यो. त्यो विकचे परस ह्या जमनींचेर बरे पिकाचें उत्पादन जावचे खातीर हो कायदो लागू केला अशें मत थळावो आमदार अजीत आरोलकारान उक्तायलें. शुक्रारा मांद्रे आयोजीत केल्ल्या कृशी मेळावे वेळार तो उलयतालो. तशेंच शेतकारां खातीर आशिल्ल्या सगळ्या येवजण्यांचो बरो लाव घेयात अशेंय आवाहन अजीत आरोलकारान ह्या वेळार केलें. ह्या कृषी मेळाव्याक सगळ्या शेतकारां कडल्यान खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. शेनवारा थळावा आमदार सुभाष फळदेसाय यांच्या हस्तुकी मळकर्णेच्या सरकारी खेळा मैदानाच्या आउटडोर आणि इंडोर व्यायामशाळेचे उक्तावण जालें. ह्या व्यायामशाळे खातीरच्यो सगळ्यो सुविधा खेळा आनी युवा संचालनालया वतीन दिल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्ली हांगा नीती आयोगाच्या 8व्या गव्हर्निंग कावन्सिलाची बसका जाली. हे वेळार केंद्रीय मंत्री, साबार राज्यांचे मुख्यमंत्री तशेंच अधिकारी हाजीर आशिल्ले. मेळिल्ल्या म्हायते प्रमाण 2047 मेरेन भारताक विकसीत राष्ट्र करपाच्या हेतान प्रधानमंत्र्यान भलायकी, कुशळटाय, विकास, महिला सक्षमीकरण आनी पायाभूत सुविधांच्या विकासा संबंधीत मुद्द्यांचेर हे बसकेंत चर्चा जाली. गोंयचो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान लेगीत ह्या बसकेक हाजेरी लायिल्ली. मजगतीं दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, ममता बॅनर्जी, के. चंद्रशेखर राव, अशोक गेहलोत, नितीश कुमार आनी एम.के. स्टॅलिन ह्या मुख्यमंत्र्यांनी ह्या बसकेचेर बहिष्कार घालो.
राजभवन गोंय नवे लेखकांक आपली पुस्तकां प्रकाशीत करपाक आतां मजत करतले. राजभवनान नई पहल म्हूण येवजण हाडल्या. ह्या येवजणेंत लेखकांक आपली पुस्तकां प्रकाशीत करपाक आर्थीक निधी मेळटलो. आतां मेरेन ह्या येवजणे खातीर 22 अर्ज आयल्यात. मेच्या 29 तारखेर राजभवनाच्या पोरण्या दरबार हॉलांत ह्या येवजणेचें उक्तावण जातलें. तेच बरोबर 5 पुस्तकांचें प्रकाशन जातलें अशी माहिती राज्यपाल PH श्रीधरन पिल्लय हांणी दिली. इतलेंच न्ही, 100 पुस्तकांक निधी दिवपाक ही येवजण चालीक लायल्या आनी ते भायर ही येवजण 22 अनुसूचित भाशेंच्या पुस्तकां खातीर फुडाराक चालीक लायतले अशें राज्यपालान सांगलें. ST रिझर्वेशना वयल्यान भिवपाची गरज ना. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत खंयच्याय मतदारसंघात उमेदवारी लढोवपाक तयार आसा. पूण वेंचणुकेंत हांवूच वेंचून येवन आमदार जातलो असो विश्वास समाज कल्याण मंत्री तशेंच सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान उक्तायलो. 10वीच्या विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना तो उलयतालो. गटार नितळ नाशिल्ल्या कारणान पावसांत गटार भरून हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता. ही जावची न्हय हे खातीर मांद्रे वाठारांतली पावसा पयलींची कामां हातांत घेतल्यात. पावसा पयलीं मांद्रे वाठारांतले 11 प्रभागांतले गटार नितळ जातले अशें आश्वासन सरपंच अमित सावंतान दिलें. गटार नितळ करपी कामाची पळोवणी करतना सरपंच उलयतालो. भुंयगत वीज केबल्स घालपा खातीर मांद्रे मतदारसंघातले सगळे रस्ते खणून दवरिल्ले. शेनवारा आमदार जी तारोलकारान खणिल्ल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक सुरवात केली. तुयेच्या भोमा वाड्या वयलो रस्तो पुराय खणिल्लो. ताका लागून लोकांक भरपूर त्रास सोंसचे पडले. अपघातांक लेगीत तोंड दिवचें पडलें. देखून पावसा पयलीं हो रस्तो डांबरीकरण करून दितले अशें आश्वासन आमदार जी तारोलकारान दिलें. थळाव्या लोकांनी मोबायल टावराक विरोध करचो न्हय अशें आवाहन सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी केलें. शेनवारा आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी मळकर्णे वाठारांत वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामांचो शुभारंभ केलो. हे वेळार सरपंच राजेश गांवकार, उपसरपंच फ्रँकी आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले.
दर्यादेगांचेर लग्न सुवाळे तशेंच कार्यावळींचें आयोजन करचे खातीर हे मुखार 5 दिसां खातीर 1 लाख रुपया मोडचे पडटले, जाल्यार त्या फुडल्या दर एका दिसा खातीर 10,000 रुपया भरचे पडटले. पर्यावरण खात्यान शुक्रारा दर्यादेग वाठार वेवस्थापन प्राधिकरणा कडेन मान्यताये खातीर येवपी अर्जांचे छाननी शुल्कांत घसघशीत वाड केल्या. शिक्षण संस्थांक दर्यादेगांचेर कार्यावळ आयोजीत करचे खातीर 75% जाल्यार सरकारी खातीं चॅरिटेबल ट्रस्टांक 50% सवलत दिवपाचो निर्णय घेतला. संचालक लेविन्सन मार्टिन्स हांणी हे संबंदांतली अधिसुचोवणी जारी केल्या. हैदराबाद तेलंगण विमानतळाचेर भांगराची पेस्ट करून ताची गुळी गिळपी एका प्रवाशाक अटक केल्या. हे भांगर 42,78,000 रुपयांचे आसा. हो प्रवासी मस्कटच्यान आयिल्लो. 4 दिसां पयलीं 3 प्रवाशांक हैदराबाद विमानतळाचेर अटक करून तांचे कडले 1 कोटींचे भांगर जप्त केल्ले. आयज मेरेन लोकांचो जीव वाटोवपा खातीर रेस्क्यू ऑपरेशन मुखार आयल्यात. मात छत्तीसगडांतल्या कांकेरात एक म्हारगेलो फोन वाटोवपा खातीर हालींच एक रेस्क्यू ऑपरेशन जालें. ही घडणूक छत्तीसगडांत तशेंच पुराय देशांत एक चर्चेची घडणूक जाल्या. जालें अशें एका फूड इन्स्पेक्टराचो म्हारगेलो फोन परलकोट जलाशयांत पडलो आनी उपरांत तो फोन भायर काडपा खातीर वट्ट 4 दीस हे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू आशिल्लें अशें कळटा. थंय पेंवपाक आयिल्ल्या भुरग्यांच्या मजतीन हो फोन भायर काडपाचो यत्न जालो. मात कसलोच उपाय काम करना तें पळयल्या उपरांत पंपान ह्या जलाशयांतलें उदक भायर काडलें. ह्या फोन काडपाच्या भानगडींत सुमार 41,000 क्युसेक म्हळ्यार सुमार 12 लाख लिटर उदक भायर सोडिल्लेशें कळटा. उदक भायर सोडल्या उपरांत ह्या ऑफिसराचो फोन मेळ्ळो, पूण लाखांनी लिटर उदक पिड्ड्यार जाल्ल्या खातीर ह्या अधिकाऱ्याक निलंबीत केला.